तो 10:30 वरांचेर म्हाका आनंद नायक म्हणटा म्युन्सिपालिटीन कामाक आशिल्लो तो ताणें म्हाका कॉल करून सांगलें की केऱ्यान असो एक्सिडंट जाला आनी मिडियनाचेर वयर चडून तो पलटी पडलेलो आसा. सो इमिजिएटली हांव येयलो पळयत हांगा ड्रायव्हराक भायर काडलेलो आशिल्लो. एम्बुलन्सीक फोन मारलो आनी ताका एम्बुलन्सीन धाडलेलो आसा. मेन म्हणजे कितें आसा हो डिवायडर आहा पळय न्ही तो अप टू द हायवे स्टँडर्ड ना. जी हायट आसपाक जाय पळय न्ही ती हायट ना. सो असल्यो गाडयो आहा पळय न्ही त्यो इजिली हेजेर चडटा डिवायडराचेर चडटा. हो इश्यू फाटल्या 2-3 म्हयन्या पयलीं 4-5 बसी चडलेल्यो केरियान ती वॉल आसा थंय. सो आमी हो विशय इंजिनियरा कडेन मांडलेलो की थंय कितें तरी एक आहा डिफॉल्ट आसा की त्याच जाग्यार त्यो गाडयो वयर चडटा. सो आतां पळय हो 1-2 मिटराचेर आसा. फाटल्या एका आनीक ह्या स्पॉटाचेर वयर चडलेली आनी आतां परत आनी वयल्यान लोडेड ट्रक हो खूब वयतालो आतां फोंडे सायड वयतालो. ओके उसगांव टू फोंडा. उसगांव टू फोंडा वयतालो. ड्रायव्हराक मातसो माल लागलो तकलेक लागलो आनी मातसो छातीक लागलेलो आहा. ओके एम्बुलन्सान ताका आतां घेवन गेल्ले आसा ते. आनी टायमार पावली काय एम्बुलन्स आनी येते हय टायमार पावले. पुलिसूय टायमार पावले. आनी दुसरे कितें 2 जे स्ट्रीट पोल आशिल्ले पळय न्ही ताका येदो व्हडलो कॉन्क्रीट आशिल्लो तो सुद्दां हुमटोन अदर सायड ऑफ द रोड पडलेलो आसा. 2 पडलेले आहा ते. ही सकाळी टिप्पर आसा लोड गाडी चिऱ्यांची चडटाली हांगा. लोडर सांगता प्रमाणे ड्रायव्हराक थंय चक्कर आयली आनी ती डिवायड जाली आनी गाडी हांगा स्लोली पलटी जाली. तरी ऑपोजीट ड्रायव्हराक आसा. ड्रायव्हर इंजेरी आसा तांकां आयडी शिफ्ट केला. चड लागून तकलेक मातशें लागला आनी पांयांक लागला. लोड घेवन फोंड्या वाटेन वयतालो. हय उसगांवच्यान फोंडा वताले. तो लोक म्हणटा हांगा तो डिवायडर आहा ते सारकें ना म्हणटा. डिवायडर आसा ते सामकें शॉर्ट आसा कित्याक ताका एक गाडी लागत की ताची गाडी वयर चडटा ताका डिवायडर मातशें आयडी. सो हेच्या पयलीं आमी पळयलें की खुबश्यो बसी डिवायडराचेर अश्यो चडल्या त्यो म्हणून हांगा सारकें डिवायडर ल्हान आसल्या कारणान ते डिवायडराचेर वयर चडटा आनी पलटी जाता. ह्या एक्सिडंटा हेच कारण आसा ते डिवायडर मातशें हायट आशिल्ले काल ती एका तरी गाडी ब्लॉक जाल्ली आयली ती वयर चडपाक आयली गाडी. नांव कितें अभिजीत वाडपय.